जमल्या सम्या मंदिरात तुझ्या अर्गादीन स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आसू का हसिता दया माया तुझी नियाटा दिनपणी आसू का हसिता दया माया तुझी नियाटा पाकी जिणी बोगस मन माता आदार कृपा बेसामा शेता जमल्या सम्या मंदिरात तुझ्या अर्गादीन स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता. मोग्याच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. आयच्या मिसाचीं तेसावां हे परी आसात. एजेकियल पत्रावो मदर तेरेजा वाडो अर्गामीस पेटयता. अश्विला आनी जॉन एडन रोड्रिगस आपल्या बर्थडे संबंधी मदर तेरेजा वाडो. सेलिन लुईस आनी कुटाम लानफूल वाडो. देवादीन पीटर आल्विन डायसाच्या आत्म्या पासत मीस पेटयता. मायकल टोनी आनी जॉय आलीक मुंबय. देवादीन गॉडविन रेवेल्लोच्या आत्म्या पासत मीस पेटयता. लिडविन मिरांदा मदर तेरेजा वाडो. आनी आयचे मीस आमच्या फिरगजगारांच्या सकडांच्या तेसांव बसोती जावन आसतलें. देखून आमची सकड तेसांवां सांगाता घालया. आमचे कुटुंबाक देवाक समर्पण दिवया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी सांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयतारा जागतीक आजो आजयांचो आनी मलगड्यांचो जुबल्यो संभ्रमता. आयची देवस्तुती भवार्थान मागलेलें देव आमकां फाव करता म्हणलो संदेश दिता. दिसभरत्या जिवितांत आमी भवार्थान मागोवंक देवाची खुशी जाणा जावंक आनी देवा थंय खरो संबंद रुता करूंक प्रयत्न करया. 500 जागतीक आजो आजयांचो आनी मालगाड्यांच्या दिसा बरवसो सांडी नासलेली कितली बागी म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करणं कुटुंब जिवितांत आनी समाजांत बरवशाचें म्हत्व जाणा जावंक उलो आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रेकां जावन फुडें समकोवच्याक आमच्या आबा व्हडली मांयचे आनी मालगाड्यांचें म्हत्व कितलें म्हणलें एवकारिस्ताच्या सक्तेन समजोवया. भवार्थान आनी बरवशान मागा सोदा आनी बडया म्हणल्यार सोम्याच्या आपोवण्याक पाडो दिवन पवित्र सभे खातीर आनी कुटुंबा खातीर आपली जिणी रयिल्ल्या सर आमच्या आबा व्हडली मांय आनी मलगड्या पासून मागता आसतना काकुळदार देव तांकां संतोशू दादोसकाय आनी समाधान फावो करनी म्हूण ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. मागणें जावन आसा एकच वाट आमी सोम्या सरशीन वयची. खंयच्याय गतींत आमी आसल्यार खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसल्यार मागणें जर तर आमच्या सांगाता आसा त्या दाळा आमी सुशेगान आसतांव आनी देवा सांगाता आसतांव. आज हो संदेश आमकां येता आसतना मागणें आमच्या जिवितांत कळनासतना करूंक आमी देवा कडेन कृपा मागया. तशेंच आमच्या मालगड्यांचो दीस आमी समरमता आसतना
तांकां देवाचो आशिर्वाद मागया. मलगडी जावन आसात आमची आस्त. आमच्या घरांनी मलगडी आसल्यार ती खंडीत जावन एक आस्ती बरी पळोवचें, एक आमचें दिर्वें म्हणून पळोवचें आमचें काम जाय. त्या खातीर आज देवाचो उपकार बावड्या आमकां ताणें दिल्ल्या त्याच मलगड्यां खातीर आनी तांचे वरवीं आमकां भावार्थ मेळ्ळा आनी तो भावार्थ आमी मुखार व्हरूंक आसा. आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी तो दिवंक आसा आनी त्या खातीर आमच्या मलगड्यांचो आमी फवत रितीन मान गौरव दिवंक आसा आनी ताचो मोग आमी करूंक आसा. देखून हाचे खातीर देवाचो तुजो आदार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फवत बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पददार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत तुगेले सदां संपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका वागता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकच होता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकृत तू बापाच्या पुजाक बसला. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पात्यातेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे बिने कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां तावन आमचें काळीज सदां काळ बालतल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. तशेंच आमच्या मालगड्यांक फावो तो गौरव, फावो तो मान दिवन तांचो मोग करूंक आमकां फावो कर.
या आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यानी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजोड चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप उपरांत सरेशपदान म्हणलें सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या. तांचे पाताक खरेंच भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांचे कळण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतालो. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाच्या वाटेन गेले, पूण अब्राहम सरेशपरा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सरेश्वरा सरसी वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगता नितीवंत सोय तूं नाश करताय? चिंतया, शारांत 50 नितीवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शाराचो तूं नाश करतलोय आनी तातूंत आशिल्ल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून ते वाटावचें नाय? अशें कधीच करिनाका. कित्याक कोट्या सांगता नितीवंतांक जीवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी कोट्यांक एकाच तरान लिखिल्ले परी जाता. अशें कधीच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुन्सिपीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्ही. सरेशपरान म्हळें, सोदोम शारांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर सगळें शार हांव वाटयतालो. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर, तरी सरेशपरा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंतया, 50 नितीवंत मनशांक 5 जाण उणे आसात. ह्या 5 जाणां लागून तूं सगळ्या शाराचो नाश करताय? ताणें म्हळें, ना, ते 45 नितीवंत मनीस मेळटी जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. अब्राहमान परतून म्हळें, चिंतया, ते 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव तांचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सरेश्वर रागार जायना जावं. ते 30 जाण मात मेळटी जाल्यार. ताणें जाप दिली, 30 जाण थंय मेळटी जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सरेश्वरा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतला. ते 20 मेळटी जाल्यार. ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव तांचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, म्हजो सरेश्वर रागार जायना जावं. निमाणी एक पोटी हांव उलयतां. ते 10 जाण मेळटी जाल्यार. ताणें जाप दिली, 10 जाण ते मेळटी जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. तुका मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेश्वरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा. तूं बरो आनी विश्वासी, सकटा प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें भूत. देखून तुज्या नांवाची होगळी गाथा. तुका उलो मारलेल्या वेळा
तुवें म्हाका कांदिले म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलो तुका उल्लो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा तुका उल्लो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा. सा पावलान कोलेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगाता तुमकां निकेपिल्यात मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवांती उठयल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवांत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचें तें हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधां लागून तुमी मेल्ल्यांत आनी सुनात करूंक नासलेल्या कुडीन जियोवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळोवन नाश केलें. देवाचे उतारे. Alleluia, alleluia, alleluia. तुमकां मेळ्ळो तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलें मारिशें करता. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें जाताच शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तोवळ तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशीन वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी. पयणार आसलो म्हजो एक इश्ट हांव चित्तामगेर आयला, ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक किळज घालून जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हजे पासलेंत न्हिदल्यांत, आतां उठोन तुका कांयच दिवंक म्हाका जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागते बसत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी
मार्केटेक गेल्यार जावं प्रो मासली मोलाव आनी मोगरल्यान सांगलें तुमकां ताका 100 रुपये ते जाल्यार तुमी कितें करतात 100 रुपये दिवन मासली काणयेन येनात बगार 20 रुपयांक दिवंक जायना गे म्हूण विचारतात आनी 20 रुपयांक म्हाकाच मेळोंक ना तुमकां कशी दिवं आमी म्हणटा ते जाल्यार परत्यान तुमी विचारतात तर एक 30 रुपयांक जायना बाय म्हाका ताच्यागे चड पडल्यात म्हणून तर 40 रुपयांक जायना 50 रुपयांक ताकाय जायना कडेक 500 रुपयांक ती ओपता आनी तुमी 500 रुपये दिवन मासली काणयेन येतात आज पयल्या वाचपांत सादारण तशेंच एक आर्ग्युमेंट जाता देवाक आनी आब्रामाक आनी कशें आमी वचून मासली विकतेल्यां कडेन या दुसरो खंयचोय सामान विकतेल्यां कडेन आमी वर्जी करता तशेंच आब्रामानी देवा कडेन वर्जी केली आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तें आयकता पूण त्या पयल्या वाचपाच्या सुरवेर आनी थोड्यो संगती आसल्यो आनी थंयसर देव सोदोम आनी गोमोराक नाश करूंक चिंता कित्याक तांचें खोटेपण इतलें वर्तें जालां गे तांकां नाश केल्या शिवाय दुसरी वाटच ताका ना त्या खातीर तो म्हणटा देव म्हणटा हांवें म्हज्या इश्टाक आब्रामाक सांगल्या शिवाय कशें नाश करचें हें सार देखून म्हज्या इश्टा आब्रामाक हांव सांगतां अशें म्हणून देव आब्रामा कडेन सांगूंक गेलो आनी त्या सोदोम आनी गोमोरांत कितें जाता पळोवंक उरले दोग ताचे सांगता आसले थंय गेले आनी थंयसर वचून पळोवंक तांची परिक्षा करूंक गेले हांगासर आब्राम देवा कडेन वर्जी करूंक पडलो तूं तें सगळें शार नाश करताय गी जर तर 50 जण तातूंत बरें नितीवंत आसल्यार नाश करताय गी आनी देव म्हणालो ना त्या 50 जाणां खातीर हांव तांकां बाचाव करतलो आब्राम तितल्यार सोडचो न्ही तर 40 आनी 5 आसल्यार ना देव म्हणटा ना 40 आनी 5 खातीर हांव तांकां नाश करना 30 25 20 ना 20 जाण आसल्यार हांव नाश करना 10 नाश करना 5 असल्यारय नाश करना म्हणालो देव आब्रामाक उलोवचें कांय ना कांय उरोवंक ना देव 5 जाणां खातीर जाल्यार बऱ्या मनशां खातीर नितीवंतां खातीर तो गांव बाचाव करता आनी आब्रामान देवाच्या उतराक सई घाली कित्याक थंयसर 5 जाणी ताका मेळोवंक नात आनी उपरांत आमकां कळीत आसा सोदोम आनी गोमाराचेर गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो ताणें आनी सगळें शहर नाश जालें तातूंत लोत आनी ताचें कुटुंब मात्र बाचाव जाल्लें आज मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा मागणें म्हळ्यार खाली भीक मागचें न्हय 70 जाणांक आमकां मागणें म्हळ्यार भीक मागचें देवा कडेन वचून कितें म्हजी भलायकी बरी ना म्हाका बरी भलायकी दी देवा म्हणून म्हजी माम्मी बरी ना तिका भलायकी दी देवा म्हणून म्हजी भुरगीं बरी नात तापान न्हिदल्यांत तांकां बरी भलायकी दी देवा म्हणून म्हज्या भुरग्यांक इस्काला धाडूंक आसा म्हजे कडेन पयशे नात देखून म्हाका एक कुमकेचो हात दी देवा म्हूण मागता आमचें मागणें म्हळ्यार जस्ट आय वॉन्ट दीस आय वॉन्ट दॅट आय वॉन्ट दीस आय वॉन्ट दॅट तितलेंच आमचें मागणें पूण आज मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें जेजून आमकां शिकोवन दिलां मागणें म्हळ्यार म्हजी गरज मात्र विचारचें न्हय ताच्याक पयलें दुसऱ्यो संगती हांवें सांगूंक आसात देवाक तें कितें ताणें शिसांनी ताका विचारलें जुआंव बाप्तिस्तान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयल्लें बरी आमकां हितून शिकयताय गे म्हणून आनी ताणें शिकयलें आमच्या बापाचें मागणें बापा तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. पयलें म्हाका तें जाय, हें जाय, तें जाय, हें जाय न्ही. बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुका अर्गां जेजू. आनी तुवें म्हाका पातकांतलें राखलां त्या खातीर तुका अर्गां जेजू. म्हाका ताळणेंत पडोवंक दिनाका जेजू. हे जावन आसा जंय आमचें मागणें, हें जेजून शिकयल्लें मागणें. उपरांत मात्र येता आमचो दिसपडतो ग्रास. केदाळाचो दिसपडतो मात्र, फाल्यांचो न्ही. आमी मागता आसतना आमचो दिसपडतो ग्रास मागना. आमकां जाय सुमार वस्तू जाय म्हज्या जिवितांत, त्यो सक्कड मागता. पूण देवाक कळीत आसा तुमकां कितें जाय कितें नाका म्हणून. तशें आसतना देव तुमकां दिनासतना राबत की म्हणून. आनी जेजू उदाहरण दिता एका बापायचें. एक बापाय लागीं एक पूत मासली मागत जाल्यार ताका जीव दाळ दीत गी म्हण विचारता जेजू. खंडीत दिवचो ना. ताका मासली मागल्यार मासलीच दितलो, या ताच्या की बरें कितें आसा तें दितलो. जर तर तांती मागत जाल्यार ही जीव दीत गी म्हण विचारता, ना खंडीत दिवचो ना. तांती न्ही जाल्यार दुसरें कितें ताच्या की बरें आशिल्लें दीत. हे आमचो देव. आनी त्या खातीर देवी तशेंच आमी विचारलें जाल्यार आमकां गरज आसल्या की सर्तीक तो दितलो. आनी मागणें म्हळ्यार न्हय खाली म्हाका जाय जाल्लें विचारचें, आमी हातांनी मागचें ताचे कडेन न्हय. मागणें म्हळ्यार ताच्या की वर्तें जावन आसा, देवा तुजें नांव पवित्र जाल्लें जावं, तुजें राज ह्या संवसारांत येवं, तुजें राज म्हज्या जिणयेंत येवं, तुजें राज म्हज्या काळजांत येवं. हें मागणें आमचें देवाक मेजवता. मागणें आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमकां गरजेचें जावन आसा. मुस्तपटी आमी चिंतचें आसा. मागणें म्हळ्यार वचून आलतारी मुखार दिमी घालन, एक हात जोडन नातल्यार हात उबारन हांवें मागचें म्हणून. मागणें तें मात्र न्हय. मिसा घेवचें आनी मीस पेटोवचें तें मात्र मागणें म्हूण चिंता हांव. ना, तें मात्र न्हय. दुसरी मागणी आसात. हांव रांदून आसा भितर आनी मासली सुटी करनासा, एकलींत बसून मासली सुटी करता. त्या वेळारय म्हाका एक ल्हानशें मागणें म्हज्या तोंडांत तावन भायर सरयत. जेजू म्हाका पाव, मरिये म्हाका पाव, जेजू म्हजी काकूट कर. आनी तशेंच हांव वचून रांदूंक या दुसरें कितेंय काम करता थंयसरी त्या कामाच्या इड्यांत हांवें मागयेत. ल्हान ल्हान उलय. आमच्या बापाचें मागणें, नामान मरियेचें मागणें, महिमा बापाचें मागणें. ही मागणी हांवें केदाळय खंयच्याय घडये म्हणयत बसार पयण करता. आनी थोड्या कडेन पळयलां हांवें खोंत आसा, खोंत काणगेरूं रजार करतात एक एकलें बसून. आनी तें जावन आसा मागणें देवाक मेजोवचें. आनी त्या खातीर जेजू जावन आसा आमचो एक आदर्श. जेजू मागणें करूंक येतालो हर एका वेळार. केदाळा सक्कड तो एक सुरा सागी एक सुरें तो पर्वताक येतालो आनी थंयसर एक सुरे स्वातेर मागणें करतालो. आनी कोणाक कितें एक अजाप करूंक आसा ताच्या पयलें मागणें करतालो. आपोस्तलांची विंचोवन करूंक आशिल्ली ताच्या पयलीं ताणें मागणें केलें. जेत्सेमनी मळ्यांत आपणाक मुखले कश्ट आसा सभार ते सोसूंक सकत जायजे त्या खातीर मळ्यांत वचून ताणें मागणें केलें. जेजू खंयच्याय वेळार जेजूक मागण्याक वेळ म्हूण नासलो. खंयच्याय वेळार जाल्यार तो मागणें करतालो. एक सुरो तो आसतना मागणें करतालो. आनी सकाळीं सक्कड उठच्या आदीं पर्वतांत हांवन मागणें करतालो आनी उपरांत देवोन लोकां सरशीन येतालो, तांकां शिकयतालो. सांजेर सक्कड लोकांक दांड जाल्या उपरांत एक सुरे स्वातेर तो येतालो आनी थंयसर मागणें करतालो. जेजूची एक आदर्श मागण्याची जिणी म्हजी आनी तुजी कणकाण घेवंक आमकां ताकत आसा गी. तें खंडीत जावन ताकत आसा, खंडीत जावन तें करूंक जाता. पूण करूंक मोन आसल्यार मात्र करूंक जाता, ना तर जालें जायना. आनी आज अब्राहमान कितें केलें? ताचे खातीर न्ही मागलें ताणें, ताचे खातीर कितेंच मागूंक ना.
सोदोम आनी गोमोरा ताका कांय पडोवन वचोना ते नास जाल्यार नास जावन दीत म्हूण आमी बसते आसले हांव पूण तशें जावंक ना कितें केलें अब्राहामान सोदोम आनी गोमोरा म्हज्या लागशिल्ले गांव ते जावन आसात ते गांव राख जे आपणे म्हणून तांचे खातीर ताणें वर्जीक केलें देवा कडेन आमी कशें मोगरल्या कडेन वचून मासले खातीर उणें 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 मोल करता गी तशें ताणें त्या जणांक 50 आसले तावन 5000 म्हणसर आसल्यार बचाव करता गी देव म्हणालो बचाव करता आनी देव तितलो दयाळ तितलो मोगाळ तितलो करुणामयी आनी त्या देवाक आमी आमच्या भातकावरी दुखयता मात्र न्ही आमचे मागणे नासतना आमच्या घरांनी मस्तपोटी मागणे ना थोडे पटी मागणे आसा थोड्या घरांनी आमी पळयलां खंयच्याय वेळार फोन केलें जाल्यार एक 7 वरार फोन केलें जाल्यार फोन काडनात मागीर तिंत फोन करतात 7:30 वरां उपरांत फोन करतात फादर आमी आमोरे म्हणटाले म्हाका बारीक खुशी जाता आनी तशेंच थोडे पटी कितें जाता आमचे मनीस भायर वतात खंय कामाक जावं पुरो फाटीं येवयत 7 वरां भितर 7:30 वरां भितर ह्या मागण्याक एक टायम फिक्स करयत त्या वेळा भितर आमकां फाटीं येवयत पूण मस्तपटी फाटीं येवंक हांगा एक सैरो मेळ्ळो हांगा एक इश्ट मेळ्ळो ताचे कडेन उलोवन रावता आनी घरा वयताना अर्दें मागणें जालां आनी अर्दें मागणें आखरेचें कांतार म्हणून आमी वचोन पावता तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें आमच्या जिवितांत एक प्रामुख्य वांटो घेता प्रामुख्य वांटो आनी ते मागणें न्हय आमी आल्तारी मुखार मात्र वचोन मागचें या हांगासर सक्रामेंता मुखार येवन मागचें ती मागणी वर्ती मागणी ती पूण घरा आसतना आमच्या कामार आमी बिजी आसतना मोदें मोदें आमच्या मोतीक देव उजवाडायता देखून ल्हान ल्हान मागणी म्हणची चड गरजेची जावन आसात एक तें दुसरें आज मालगड्याचो दीस आमी करता मालगड्यांक आमकां देवान दिल्लें एक दिर्बें म्हूण खाणेचें चड गरजेचें जावन आसा कित्याक जर तर आमी भावार्थी जाल्यार जर तर आमी आज मिसाक आयल्या जाल्यार ते आमच्या वडिलांनी आमकां दिल्लें एक देणें भावार्थाचें देणें मिसाक या पुता म्हणून आमकां ल्हान आसतना आपोवन हाडटालीं वय आतां मस्त जाणां आवयो ल्हान ल्हान भुरग्यांक आपोवन हाडटात हात धरून तांकां आपोवन हाडटात आनी थंय बांकार बसयतात थोडे पटीन ती उलयतात जाल्यार तेणेन धांवतात जाल्यार तांकां धरून हाडटात आनी बसयतात परत्यान मिसाचें वॅल्यू तांकां कळटा आनी त्या खातीर ती व्हड व्हड जाता आसतना मिसाक वचोंक आसा तांच्या मोतींत आसा आज आयतार मिसाक वचोंक आसा तें तांच्या मोतींत कंसता आनी म्हज्या आनी तुज्या मोतींत कंसलें तेंत म्हज्या आवयन म्हज्या बापायन म्हाका ल्हान आसतना हाताक धरून इगर्जेक व्हेल्लें म्हाका हांव ल्हान आसतना म्हज्या बाबान सायकलार बसोवन म्हाका मिसाक आपोवन व्हेल्लें हे सकड म्हाका उडास येता आनी घरांत आसतना माय म्हजी अनपड या कांय शिकोवणातलें तिका वाचूंक बरोवंक आनी कांय येना पूण ती उबी दोतोन सगळी तिका बायपाट येताली बाब कामार खंयसर वेतालो आनी तो येताना घरा थोडे पटी 7 वरां 7:30 वरां 8 वरां जातालीं ते दाळा मायन बसोवन आमकां मागणें शिकोवचें तेंच ती शिकल्लें मागणें आमकां शिकोवचें आनी त्या खातीर आमी जो भावार्थ आज आसा जाल्यार न्हय आमचे सोरवी बगार आमच्या मालगड्या वरवीं तो आमकां मेळ्ळा त्या खातीर त्या मालगड्याक फावो त्या रितीन मान आनी गौरव दिवन पळोवचें आमचें काम जायचें बस्तुपटी आमी पळयता थोडे कडेन घर बेटेक गेल्ले ते दाळा या कुमगार व्हरून गेल्ले ते दाळा दोगांत आसात घरा आब आनी व्हडली माय आनी तांकां पळोवंक कोणूच ना थोड्या घरांनी कोणी एक साकर नासता आनी तांकां तांची भुरगीं काय आतां म्हूण विचारल्यार ती पोरगांवांत आसात तांकां जाय जेनिंगी फादर तांचो फुडार जाय जेनिंगी म्हणटात आवय बापूय जाल्यार तांच्या काळजांत एक आशा आसता म्हजो पूत हांगात आसलो जाल्यार म्हाका कितलें बरें आसतें नातल्यार म्हजी सून हांगात आसली जाल्यार कितलें बरें आसतें आनी ती चिंतना तांच्या मोतींत ती आटयतात सोण्णो पुता कडेन सुने कडेन तें सांगूंक तांकां धैर्य ना कित्याक तांचो फुडार तांणी पळयचें आनी थोडे पटी कितें जाता म्हळ्यार
आमच्या मालगड्यांक ती आसोनी नातले बरी थंयसर कोण शांत न्हिदोंक करता आनी तांकां कितेंच आमकां पडोवन वचोना म्हणले बरी पळयता म्हाका आमचो फादर क्लेमेंट म्हज्या जिविताक एक हिरो तो आदर्श म्हूण सांगयत आपल्या आवय खातीर 3 वर्सां आपल्या वडिलां कडेन रजा मागोवन तो हांगासर आयला आनी आवय खातीर ते दीस ताणें पाशार केल्यात आवयक नानयलां आवयचें वस्तूर मोडलां आवयचो गोमूत काडलां आनी आवयक शिजोवन किल्ले म्हणी दिलां आनी घर नितळ केलां हें सकड एका फादऱ्याबान केलां तर तें आदर्श जिवीत आमचें काणगे जाय एक दीस एकलो सुतारी तो ताचें काम सुताऱ्याचें जावन आसलें आनी तो एक कितेंगी एक वाटले बरी कितेंगी करतालो पळय आनी ते दाळ ताचो धाकटो पूत आयलो कितें करताय पप्पा हांव तुज्या आबाक पळय एक बशी जाय जे ती उरली बशी जाल्यार तो पाड करता सोमान दवरना मातयेची बशी दिल्यार ती पुट्टा ताच्या हातांत आनी एल्युमिनियमाची कशी दिल्यार ती चेंजता देखून ताका ही एक रुखाची एक बशी हांव करता म्हणलो बाबा पप्पा इल्लीशी घट्ट कर तो मेल्या उपरांत तुकाय दिवंक जाता न्ही गी अशें म्हणालो तसली जावन आसा परिस्थिती आमच्या लोकांची देखून वडिलां एका फिरगजांत आसतना एका घरा पूत सुनू नात्रां आसात पूण बापायक देगेचें एक घर आसा एकसुरे तांतूं थंय व्हरून घाला आमी हांव बेटेक गेलो ते दाळा बेटेक येयल्ले पळयतना ते ल्हान ल्हान जरले आसात पळया ताच्या बेड्डार भरलो तेच बेड्ड उखलून पळयतना ते जरले आसात ते ल्हानशी किडी आसात पुरो आसात आनी थंयच ताका हाडून दवरलें जेवणी आसा तो जेवंक ना आनी असली भुरगीं आसतात देखून आज हांव तुमकां सांगचें तुमचे कडेन उपकार मागचो तुमच्या घरांनी प्रायस्त आसात जाल्यार तांकां बऱ्या तरेन पळया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर येतलो तांकां वेळाकाराक पुरतें जाय पुरतें खाण दिया न्हेसोंक पांघरूंक तांकां दिया नितळाय तांकां करूंक जायना तांकां नाणया तीं जर तर बेड्डार करतात जाल्यार तांचे ते दाळा तांकां नितळ करा तें जावन आसा तुमचें मिसांव ह्या जिवितांत आसता आसतना देखून तें करूंक पाटींग करचें नाका आमच्या मालगड्यांक आमी मनान गौरवान पळया आनी देवा कडेन सदांच तांचे खातीर मागया उबी रावया आमच्या भावार्थाची उचारणी करया एकाच देवाक सतमंतां सर पददार बाबतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंतां देवाचो एकलो स्पुतो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरील सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकारमरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलात काल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंतां ईश्वर आनी जीवदाता तो बापानी पुतातान नीत जाला बापानी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवरी तो उलयलो एके पवित्र कातोलीक आनी धर्मताळें स्थापलेले देवसभेक सतमंतां पातकांच्या भक्तांच्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमीन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत मागण्याक एक वर्तें स्थान आसा आनी तशेंच आमच्या मालगड्यांकी मालगणी जावन आसा आमचें दिरवें त्या खातीर आमचें मागणें फळादीक जावचें बरी आनी तशेंच
आमच्या मलगड्यांक आमी फावो तो मान गौरव दिवचे वरी आमची मागणी देवाक उबारुया. मोगाळा बापा पोई सभेचे मुखेलपण घेवच्या पाप साहेब गवळी बापांनी याजकांनी धार्मिकांनी आनी लायक बावर्त्यांनी आमच्या आबोडली मायन आनी मालगड्यांनी पोई सभेच्या वाडावळीक दिल्ली सेवा वळखून घेवन तांची मोगान आनी गौरवान सेवा आदार दी म्हूण मागता. सवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मालगड्यांनी राष्ट्राच्या उदारगते खातीर केल्ली सेवा राष्ट्राच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी मानून घेवन तांच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना रुपीत करूं आनी तांच्या उदरगते खातीर निरंतरी वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मालगड्यांक पिडेस्तांक विविध रितीन कश्टांतल्यांक आनी तांची जतन घेतल्या भाव भयणींक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या हजरपणान बरी भलायकी संतोष दादोसकाय धैर्य आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तरणाट्यांनी तांच्या आबोडली मांयची आनी मालगड्यांची भेटकन देवाच्या मोवाळ मोगाचो अनुभव तांकां दिवंक आनी तांचे मदें बरो संबंद रुता करीशें वावरूंक तांचे ते उदार मन आसा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिवसच्या मालगड्या याजकांनी आनी धार्मिकांनी सोम्याच्या शेतान दिल्ली सेवा मानून घेवन तांच्या उतर प्रायर तांच्या वस्ती घरान बरी जतन आनी मोग लाभून बऱ्या संबंदान वाडोवंक आनी संतोषान जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या आमेजा बरे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबान आबावडली मांयचे आनी मालगड्यांचे हजारपण वळखून घेवन कुटुंबान तांणी शिकयल्लीं भावार्थाची मोगाची आनी बरवशाची मोलां आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी तुका आज आमी भेटयल्यांत आमच्या वडिलांक मानान आनी गौरवान आमी लेखूंक आनी तशेंच आमचे मागणे कळनासतना आमी करूंक गरजेची कृपा आमकां लाभय हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. वेदी समोर आयल्या बापा काणिको हाडून उंडो आनी वायन भेटयता आसतू का मोगान सर्व आमचे भक्तीपणी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेले सेवेन जीव कागता. वेदी समोर आयल्या बापा काणिको हाडून उंडो आनी वायन भेटयता आसतू का मोगान सर्व आमचे भक्तीपणी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेले सेवेन जीव काशेता. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तू आमकां देणी सगळींची पवित्र कर जिणी तुजे परजेची. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तू आमकां देणी सगळींची पवित्र जिणी तुजे परजेची. मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुतरा देव उपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमे आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सरस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या तीं देणी आमी तुका वपता तीं तूं दयेन मानून घे
ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सस्नाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदुत्र आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खाय दोनी तिसांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरितान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या वडा आसा खरा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेसू मेलो. जेसू जीवन जाला. जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिविताचो हुंड आनी सडबणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक ह्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पोती
भगवंत धर्मदुतां भगवंत जुतात देवानी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्यान पडून भलायकेन वकात दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सम्याच्या जेवणात वांटेली साव्या ताची कोड रगत भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साचराव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संसारात ताका साक्षीव्या. सगळी पैनाची वाट समकताना सगळीच्या रागान घटाय जोडुया. जिनये कुरीस घेवन मेटा काढताना जीवन क्रिस्तांत बरवो सोजोडया. जीवन क्रिस्तांत बरवो सोजोडया. क्रिस्ताक वाली थंय एकवटान रावोंक सगळींच्या खाणान घटाय सोडुया. पुत्रां करण्यांनी फळया तेश काडूंक जीवन क्रिस्तांत बरवो सोजोडया. जीवन क्रिस्तांत बरवो सोजोडया. सम्याच्या जेवणात वांटेली जाव्या ताची कोड रगत भावार्थान सेव्या.
मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारार ताका साथ दिव्या मोगा सेवेची जिणी जियेव्या अख्ख्या संसारार ताका साथ दिव्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सस्नाचें जिवीत आमकां मेळ्ळो अशें खर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी उबे रावया. जुबलेवाचे मागणे सांगता आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या बाबातय तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगी अत्रेक परास जागृत करूं. तुजे कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थेचें बी पोशान करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवश्या मनशा कुळांनी सगळे श्रेश्ठतें तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाच जातली. तुजी महिमा ससनाक परजलतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रेका जावन आसच्या आमचे दय सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी होगळाप जावं. आमीन. पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजूद देवाक मागणे. या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगीन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेचसे कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर मागया. प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवा जनां खातीर मलगडी फाल्यांच्या दिसा जागतीक 5वो मलगड्यांचो आजो आजयांचो दीस आमी संभ्रमता. ह्या वखदा मलगड्यां खातीर आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या आजो आजयांक खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू. प्रत्येक जाण सुमी तांकां बोळ भलायकी दिवं दी. मोतीक समाधान संतोष दिवं दी. हरी एका दिसा तांची जतन करून दी. तांच्या पिडे शिड्या वेळार कश्टा दुखा वेळार तांकां निरंतर सांगात आदार दिवं दी. तांच्या कुटुंबांत हांव मोग जतन सेवा तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या आमच्या मलगड्या भावा भयणी खातीर आजो आजयां खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसून बघता तसलेंचूय आमी उडास काडया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकड भक्तिकां खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आमचे दानी आसात. उदार मनान ह्या पवित्र थळांत दान दितात, सेवा दितात. ह्या सकड बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर, तांच्या कुटुंबां खातीर, तांच्या बिझनेसा खातीर, तांच्या वावराचेर सुमयाचे आशिर्वादां एक घडीभर आमी मागून घेवया. आनी आमचे वैयक्तीक दूख, बेजाराय, कश्ट, कंत, हुस्को, समस्या कितें आसा सगळे सुमयाच्या पांय तळा सांजूद देवा मारिपा समर्पण कर. एक घडी आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पळयतावंडे. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला.
म्हजे जिनयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भिडयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तिगे तूं म्हाका मोगान आदर्सन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भवर्तांच्या बुजोंदारा तुजी मीत मेहनतले दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडय सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख सुगंजवणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळो आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेतान राज करताय सस्तांच्या सस्नाक आमेन. सर्पदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो आमचे सवेर रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट उरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. म्हजे जिणयेन तुजी खोशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या म्हजे ताव तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या मग्ने जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूंक देवीक शेगून जावं दी ताका संपर्कायेंत वाडो म्हजे जिणयेन तुजी खोशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोम्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत पुत्र करून वर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.